सगळ्यांक नमस्कार। आज आम्ही खापरेश्वर देवळात जो जाग्यार देऊळ आशिल्ले थंय आम्ही उबे आसा आणि तुम्ही पळयतले की जो पोल ह्या जाग्यार ते खणटाले तो आता पोल खूप फुडें येयलो। हे राजकारण जे ह्या बीजेपी सरकारान केला आणि ह्या हाय प्रोफायल आमदारान केला हे इतले निंदनीय आसा, दुर्दैवी आसा। हे देऊळ मोडपाचे कारण आज पर्यंत आमकां कळूंक ना। हे देऊळ कित्याक मोडलें तें हो जर रस्तो तुम्ही पळयतात ट्राफिक खंय आसा आणि देऊळ खंय आशिल्लें। हे देऊळ आज ह्या प्रमोद सावंत सरकाराक वांटोवंक शकता आसलो प्रमोद सावंत गव्हर्नमेंट, बट आमचो जो लोकल आमदार आसा तो इतलो आज व्हडलो जाला म्हूण ताका हांव सदांच हाय प्रोफायल म्हणटा। त्याच्या बारीकशा इंटरव्हेन्शनान हे देऊळ आज हे गव्हर्नमेंट वांटोवंक शकता आसलें, बट ह्या गव्हर्नमेंटाचे इंटेन्शन, हेंचे हिंदुत्व, हेंचे कल्चर आणि हेंचे दुगलेपण ह्या इन्सिडन्सा नंतर हे ओपन जाल्लें आहा, सगळ्या कडेन उगडें जाल्लें आहा। कार्तिक कुंडेकर जो आसा झेडपी तो ह्या देवस्थानचो अध्यक्ष कॅरटेकर आणि ताका खंय तरी राजकारणाच्या दृष्टिकोनांसून ताका खंय तरी सकयल उडपाचो असो हेतू ह्या आमदाराचो आणि ह्या गव्हर्नमेंटाचो आशिल्लो अशें दिसून येता। हांव परवरकारांक रिक्वेस्ट करता आणि प्रमोद सावंताकय रिक्वेस्ट करता, आमी तुका शिवचरित्र धाडिल्लें तें तुवें वाचलां की आमकां खबर ना, पण तें वाचूंक तुवें ना अशें दिसता म्हाका। जर तें वाचलां जाल्यार हें देऊळ आमकां परवरकारांक तूं बांदपाक दिवचें आणि हेच्या खातीर आमी परवरचो एक युनायटेड परवरकर म्हणून एक ग्रूप आसा, तातूंत खुबश्या लोकांनी विलिंगनस दाखयला डोनेशनाचें, तातूंत आमकां 45,000च्या वयर डोनेशन अनाउन्स जाल्लें आसा। हांव कार्तिका कडेन मागता, कार्तिक कुंडेकर तुजें अख्खें आयुश्य बीजेपीन गेलें, बीजेपी करीत रावलो, पण आज ह्याच गव्हर्नमेंटान ह्या देवस्थानाची ही दुर्दशा केल्या। तुका हांव रिक्वेस्ट करता, तुझे सगळे बीजेपीचे लिडर जे कोण आहात परवरचे तांकां घेवन तूं डॉक्टर प्रमोद सावंताक वचून मेळ आणि हें देऊळ आमकां परत बांदपाक तुवें परमिशन दिवची। एक रुपया गव्हर्नमेंटान मोडपाची गरज ना। आमी ग्रामस्थ, हे परवरचे जे लोक आहात, परवरचे ग्रामस्थ आहात, ह्या देवाचे भावीक आहात, ते सगळे पैसे एकठांय करून हे देऊळ आमी बांदतले। फक्त आमकां कार्तिक कुंडेकर तूं अध्यक्ष आहा, तूं वचून गव्हर्नमेंटा कडल्यान एक परमिशन घे, लेखी परमिशन घे, नाजाल्यार तुका हे अरेस्ट करतले, आमकां अरेस्ट करतले। कित्याक हे खोटे हिंदुत्वाचेर हे गव्हर्नमेंट चल्लेलें आहा, हे लोकांक आज कळून आयिल्लें आसा। परत एकदा रिक्वेस्ट करता डॉक्टर प्रमोद सावंताक, कित्याक आमच्या आमदारा कडल्यान आमकां कितें रिलीफ मेळटलो आमकां आतां अपेक्षाच ना। हो हाय प्रोफायल आमदार फक्त राजकारण करूंक उरला आणि ह्या दुर्दशा ह्या देवळाची ह्या आमदारान ह्या गव्हर्नमेंटान केल्या। परत एकदा सांगता की डॉक्टर प्रमोद सावंत तूं आमकां हें देऊळ बांदपाक परमिशन दी। अंडर जी ओल्ड कमिटी आसा, म्हणजे कार्तिक कुंडेकराची जी कमिटी आसा त्याच्या अंडर हे देऊळ तुमी आमकां बांदूंक दिवचें। गव्हर्नमेंटा कडल्यान आमकां 1 रुपया नाका। आमी समर्थ आहा परवरकार, ह्या देवाचे जे भक्त आहात, ग्रामस्थ आहात, आमी सक्षम आसा आणि समर्थ आहा हे देऊळ बांदपाक। फक्त आमकां जाय ते परमिशन। आणि दोतोर प्रमोद सावंत, हांव रिक्वेस्ट करता, जे शिवचरित्र तुका पावला ते मातशें तूं वाच। थिएटरांत वचून पिक्चर पळोवन शिवचरित्र कळचें ना। थँक्यू।